आमच्या फामिलीनी सोयरीगत ओकण करूंक मानेवन आग्नेल आमकां नमुनो हो 7व्या दिसाचो नोवेनाचो विशय। मानेवन आग्नेल देखीवंत आनी शेगुणी गोराब्यान जल्मलो। ताच्या आवय बापायन आपलो गोराबो मोगाच्या, मैपासाच्या, बोगसोण्याच्या आनी एकामेकाक लेखपाच्या तत्वांनी शृंगायलो। हे सगळे गुण आग्नेलान भुरगो आसतनाच आपणायले। पाद्री जातूच फिरकोजांनी वावुरतना ताका जर किजिलां केस्तांवां करताले गोराबे मेळ्ळ्यार तो तांचे प्रश्न रोखडोच सुटावे करतालो। असो मानेवन आग्नेलान फामिलीन सोयरीगत गोट करूंक आमकां एक बरो नमुनो जाला। ह्या नोवेनान वांटो घेवया आनी पवित्र सोबेन तो 7 म्हूण बेगीनूच जाहीर परगटणी करूंक देवाक आमची मागणी उबारुया। सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज जावं येता। ह्या मिसाची खेरीत इंतेसांवां डिएंड्रा, डॅनली, आज्रियल आनी जल्मलोल्या भुरग्याक बरी भलायकी मागता। डॅनिस आनी सिबोला पॅरीस मांदूर। फामिलीक बरी भलायकी मागता। जोकी रॉड्रिगीस फातोर्दा। जोएला डिलिव्हरी बरे भाशेन जावंक आनीक भलायकी मागता। हेस्टन लॉपिस कोल्वा। ब्रँडन नांवाचो एक भुरगो हॉस्पिटलांत आसा। ताका ब्लड क्लॉट मेवलां आनीक थोडीं टेस्टां करचीं आसात। चड पेरीग आसा। ताचे पेकोवणे खातीर आमी मागुया। तशेंच मनीषा कॉस्टा नुवे लो प्लेटलेट्स हाका लागून ते आवयपणाच्या बेजार आसा। ते पासत ऑपरेशन करूंक जायना। ताच्याय पासत आमी मागुया। सगलीं उबी रावन याज्ञिकाक येवकार दिवया। प्रवेश गीत गावया। Ci
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज नोवेनाच्या 7व्या दिसा आमचो विशय आसा मादेवोंत आग्नेल कुटुंबान सोंबोन तिरावूंक नमुनो. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां दर एकल्याक जेजूच्या राजकीय याज्ञीक वर्गान भाग मेळ्ळा. हेच खातीर ही जबाबदारी बरे भाशेन आमी वळखून घेवंक जेजूचे मिसाव फुडें व्हरूंक आमकां कायदो आसा. आमी सगळीं कुटुंबान जल्मताव आनी कुटुंबान जियेताव. दर एक कुटुंब एक मुलावी पवित्र सभा. Each family is a domestic church. कुटुंबात एकामेकाची संबंधांत आमी जियेताव. पोती पोतिनीचो संबंद, आवय बापूय आपल्या भुरग्यां सोबें संबंद, भुरग्यांचो आपल्या आवय बापूय सोबें संबंद, कुटुंबान सासूपाय सासूमाय वो शेपाय शेमाय सोबें संबंद. आयज नोवेनाच्या मिसान आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. दर एक कुटुंब पवित्रयेन आनी मोगाच्या संबंधांत जिवन जेजूचे मिसाव हुर्बेन फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी मोगाळ बामणीनो हे दिन वास्तेचें बलिदान देवाक मानता तसले भशेन आमी करूंक आमच्यो अस्कोतायो आमची पातकां ओळखून घेवया. अदीक करून आमच्या कुटुंबान आमी अस्कोतायेन जियेल्या आनी आमच्या अस्कोतायेक लागून कुटुंबान वाद विवाद जाला. असलीं पातकां अदीक करून आमच्या दोळ्या मुखार हाडून तांची दूख धरून देवा लागीं एकामेका लागीं समुदाया लागीं समाजा लागीं पवित्र सभे लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांचांक वार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं. प्रार्थुया. सगल्या आमच्या कुटुंबांच्या वांगड्यां पासत खेरीत भाशेन मागुया. सर्गींच्या बापा, तुजे विचित्र मांडावळीन कुटुंब तुवें मनशा सुयंबाची बुन्याद करून दवरलाय. संवसारांत जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमचीं कुटुंबां मोगान आनी विद्येपणान वाडूं अशें सर्गी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यां बराबर तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत संतोषान तुका वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो कोरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक.
सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. भुरग्यानो, हांव सांगता तें आयकात. हांव तुमचो बापूय. हांव सांगता तें तुमी आयकात आनी तुमी सुगूर उरतलीं. कित्याक देवान बापायक आपल्या भुरग्यांक वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकोपाचो कायदो राखून दवरला. सर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सत्या गोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पुतांचें फारीकपण दिता, आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक थेवो जमयलेल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपलेच भुरग्यां बरोबर संतोष भोगतलो, ताज्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आवग जियेतलो. जो आपल्या आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची सुमूट पाळटा. उतरांनी आनी कोडण्यांनी तुज्या बापायक मान दी आनी ताचे कडल्यान तुका आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्याचें घर मजबूत करता आनी आवयचो शिराप ताजी बुन्याद कोसलायता. तुज्या बापायच्या ओदुस्तान दादोशी जावं नाकाय. तुज्या बापायचें ओद्रूस तुका भोवमान मेळयना. तुज्या बापायक तूं कसो मान दिताय ताचे वेल्यान तुका माणसुगी फावो जाता आनी अकमानाक सांपडलेली आवय तिच्या भुरग्यांचें ओद्रूस. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताजो सांबाळ कर. ताज्या जिवितान ताका दुखय नाकाय. तो तकलेन सारको नासत जाल्यार लेगीत ताका मान दी. तूं मजबूत आनी भलायकेन बरो आसाय देखून ताची बेपरवा करी नाकाय. कित्याक बापायक दाखयल्ले दयाळायेचेर विसर पडचो ना. तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताजो सांबाळ कर. तो गिन्यानान अशोक जायत जाल्यार पर्यान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करूं नाका. बापायक दाखयलेलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचो ना. आपल्या बापायक सोडटा तो देवाची निंदा करता. ताच्या परस बरो न्हय आनी आवयक पयस करता ताचेर देव शिरोन धाडटा. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात तीं सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफळ दाकांचे वाली परी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान शिवनांत थावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यान तुज्या नातरां पोंटरांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक सगळीं उबी रावया.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोय आसूं. लुका पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे पोरबेक जेरुजाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सदांचे भाशेन जेरुजाल्याक गेली आनी पोरबेचे दीस सोल्ल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापाय कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बराबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणें ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुजाल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो. तांचें आयकताले तांकां समेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें ओजाप दिसलें. ताका तुय पळोवन ती ओजाप जाली आनीक ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोणती घुसके काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नको आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी ताचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाक्काणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबां भयणीनो, आयचो विशय तुमी 2-3 फावटी लेगून आयकला. मान्यवंत आग्नेल कुटुंबांत संबोंदी रावंक न्हू म्हणून. आनी आज हांगासर कुटुंबाक भेटयलो दीस. हे नोवेन कुटुंबा पासत भेटयलां. फामिल्यारीस कन्सोर्सियो हो पोस्ट सिनडल डॉक्युमेंट फामिली वयर जुआंव पावल दुसऱ्या पाप साहेबान दिला. तातूंत तो कुटुंबाची समजणी दिता. डेफिनेशन ऑफ वॉट अ फॅमिली इज. अ फॅमिली विच इज गिवन लायफ बाय लव इज अ कम्युनिटी ऑफ persons, of husband and wife, of parents, children and other relatives. कुटुंब जाका मोगान जिवीत दिलां ओ मोगान रचून हाडलां हो जावन आसा घोव बायलांचो, आवय बापायंचो, भुरग्यांचो आनी हेरां गोरच्यांचो समुदाय. ही सोजमणी जुआंव पावल पाप साहेबान आमकां दिली, दाखोवन कुटुंबान कोण कोण आसात. जोणांचो समुदाय, अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स. बिश्तो तेंकून हाडलेलो न्हय, जांचे मदें खोल संबंद आसात. हे संबंद रोगताचे संबंद.
आमी ताका म्हणटा रिलेशन्स ऑफ कॉन्सॅंग्विनिटी आनी बराबर अफिनिटी आहात तातूंत. म्हणजे रोगताचे जी रोगतान जल्माक आयल्यान ते भायर दुसरी कोण भितर सोदतात तांकां सोयरी गतीचे संबंदान भितर काडटात. जावं तातूंत सून आयली, जावं मागीर दुसरो जावंय आयलो, ते दुसरे सोयरी गतीचे संबंद, रोगताचे संबंद आहात आनी सोयरी गतीचे संबंद आहात. एका कुटुंबात रोगताचेच न्हय, कित्याक जायते फावट रोगताचे संबंद आमी घडटा आनी सोयरी गतीचे संबंद कुशीन काडटा. सगळे येतात तातूंत, रोगताचे येतात आनीक सोयरी गतीचे येतात. हे संबंद पयले सुवातेर ह्या जोडा मदें भितरल्यान गोट ओकोंड वाडूंक जाय. कित्याक रगत एकूच रगत, आमचे कोंकणी भाशेन म्हणून आपलें रगत काळुकांत ओळखता. दांडो मारल्या लेगून रगत दोशी जायना, असले संबंद गोट संबंद झगडले जाल्यार लेगून भाव भाव केन्नाय तरी एक जातलेत. ते संबंद, हे संबंद गोट सांबाळूंक आमकां पवित्र सभा आपयता. एके भाशेचे संबंद. दुसरे संबंद म्हणटात ते कुटुंबाचे दुसऱ्या शेजाऱ्या विशीं वो दुसऱ्या सोयऱ्या विशीं वो समाजा विशीं वो पवित्र सभे विशीं. हेवूय संबंद गरजेचे. एक कुटुंब आपले संबंद जी येता आनी आपल्या संबंदाची भायल्यान, आपल्या कुटुंबा भायल्यान गोवायकी दिता, साक्षी दिता. तांचो एकवट दिश्टी पडोवन येता, तांची समजिकाय दिश्टी पडोवन येता, तांचो मोग दिश्टी पडोवन येता, तांचें बोगसणें दिश्टी पडोवन येता. हे भितरूच न्हय पूण भायल्यानूय जेत आसतना ताणें मुजरत दाखोवंकूच जाय. ते संबंद भितरल्यानूय वाडूंक जाय आनी भायल्यानूय वाडूंक जाय. दोन तरेच्या संबंदाची आमी आज कुटुंबा वयर नियाळटा आसतना नियाळ करता. आयची दोनूय वाचपां देवाचें उतर आमकां पयलें सिराकाच्या पुस्तकांतलें बरे भशेन सांगता. एका भुरग्यान आपल्या बापायक कसो मान दिवंक जाय तो, आनी एका भुरग्यान आपल्या आवयकूय कसो मान दिवंक जाय तो, आनी तांकां मान दिवन आपल्या कुटुंबाचेर आशिर्वचनां ताणें मागून घेवंक जाय. ज्या मापान हो भुरगो आपल्या आवयक आनी बापायक मान दिता त्याच मापान मागीर तोवूय देवाची आशिर्वचनां आपल्या कुटुंबाचेर घेतलो. हेवूय संबंद आहात. जे भाशेन हो भुरगो वाडटा आवय बापायच्या मोगान, तेच भाशेन तोवूय आपल्या कुटुंबा वांगडाक वाडटलो मोगान. जें बी आवयन बापायन हांगासर वंपलां तें मागीर ताच्याय जिवितांत फोड मेळटलो आनी तोवूय वंपतलो. ह्या पासत हेवूय गरजेचें. हें सिराकाचें पुस्तक आमकां सांगता. आनी आवय बापायक जो कोण केणटा, आवय बापायचो जो कांटाळो धरता ताका आवय बापायचो आशिर्वाद ना अशेंय म्हणटा. ताच्या जिवितांत दूख येतलें अशें सिराकाचें पुस्तक आमकां उगडास कोत्ता. अदी करून सगळ्या भुरग्यांक दुसरें वाचप, सदांचें वाचप जें आमी आयकता कुटुंबाच्या परबे दिसाक, ओर्साच्या वर्साक जेजूचो आवय बापूय ताका घेवन ती वेतालीं. 12 वर्सांचो जालो म्हणटूच तो एके भाशेन दादलेपणान भितर सोदता. हें वरस गरजेचें. तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती ताका सदांचे भाशेन गेली. जे भाशेन आमी ओल्ड गोवा वेता, फेस्ताक वेता, वर्साक एक पावटोरी आमी वेताऊच थंय. कित्याक आमची एक यात्रा ती थंय वचपाची. कित्याक भावार्थ वाडोवपाचें. आमचो भावार्थ न्हय आयचो कालचो पूण भाग्योन फ्रांसीस शावेराचो अशें आमी गायन कोत्ता. हे भावार्थाचे नदरेन ह्यो यात्रा गरजेच्यो. आज तुमी हांगा आयल्यान पाद आग्नेलाच्या मोरणांच्या दिसाक तयारी करूंक. हिवूय एक भावार्थाची यात्रा. आनी आमकां क्रिस्ती परजेक भावार्थाचें देणें गरजेचें. आनी हें देणें आमचें न्हय, भावार्थाचें देणें देव दिता आवय बापाय उदेशी. आमी तें वाडयता पूण देणें भावार्थाचें देवाचें देणें आमकां. आनी हें भावार्थाचें देणें कुटुंबांतल्यानूच वाडटा. कुटुंबांत आमी पयलो भावार्थ शिकता, हो भावार्थ जी येता आनी मागीर आमी तो इगोर्जेंत वचून तो वाडयता. आनी ते पासत कुटुंब तर गोट ओकोण जातलें
ही बाबार्थाची बुन्याद कुटुंबाक आसूंकूच जाय. जेजू शेणलो तेन्ना तो शेणला म्हूण आवय बापूय चिंतात, पूण जेजू मुद्दम रावला, आपल्या बापायच्या घरान तो रावला, आपल्या बापायच्या घरान बिराडाक गेला. तें घोर ताच्या बापायचें, हिवूय ताचें आवय बापूय, पूण ताचो बाप सर्गींचो बाप ही आवय बापूय संवसारांतलीं. आनी तो थंय गेलो, ताका बरें दिसलें म्हज्या बापायच्या घरा रावूंक. आवय बापूय वयर सकयल जालीं, जुसे आनी मारिया. आनी जेन्ना तीं पावलीं तांकां गोमलें पूत ना, आनी तीं तोटाकलीं. ताणीं कोणाकूय धाडूंक जातालो, शेजाऱ्यांक धाडूंक जाता, आमी तोकल्याव इतलो 3 दीस गेल्याव 3 दीस आयल्याव तोकून आसा आमी कोणाकूय धाडुया चेड्याचे सोदेक. ना, पोरशीं आपूण गेलीं 3 दिसांची वाट काडून. आनी थंय तो देवाचो पूत म्हूण मारी ओगी रावली ना. सरळ विचारले, बाबा तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? आनी तिचें विचारप, काळजी घेवन विचारप, पूण बापायचें नांव पयलें घालप. तुजो बापूय आनी हांव उस्के कोंती काडून सोदतालें हांव. तिणें म्हणूंक ना हांव तुका सोदतालीं आनी तुजो बापूय ना, तुजो बापूय आनी हांव. त्यो फामिल्यो जूंय दादलो वडील, तुजो बापूय आनी हांव आमी तुका सोदताले हांव. आनी तो ताणें म्हटलें जाबाब दिलो, बापायच्या घरा हांवें रावूंक जाय म्हूण तुमी नोकलो आसल्यार ती समजूंक ना. पूण मागीर तो तांचे बराबर गेलो, खालतो रावलो. देवाचो पूत तो, पूण तांकां खालतो रावलो आनी खालतेकायेन वाडलो. आवय बापूय जेन्ना भुरग्यांक वाडयतात तेन्ना भुरग्यांक ल्हानूच आसतना तर बरी देख दितात, जाल्यार ही भुरगीं बरीं वाडटात. आवय बापूय बरी देख दिवंक चुकतात ल्हान आसतना, मागीर त्या भुरग्यांक कितलींय सारकीं करूंक तुमी तकली जोरोयात, केन्नाच सारकीं जावचें ना. मारयेची देख आमकां आपल्या भुरग्याक देवाचो पूत म्हणून ओगी राव. आमी जाल्यार ना तो देवाचो पूत, आमच्यांनी कांयच उलोवंक जायना, म्हजी माय देव आमकां हें कोत्तलो ना. विचारलें कित्याक? तिका जबाबदारी आसली आनी जबाबदारी पाडून तिणें विचारलें. हे भाशेन भुरग्यांक तो ल्हान आसतना निटायेर घालीत तीं बरीं उरतात. ल्हान आसतना तुमी ताका पोदां दिलीं, ल्हान आसतना तुमी तांकां आवडयो केल्यो, ल्हान आसतना तुमी लाग मारले, कितलींय व्हडलीं जावं तांच्या सोयरानान केन्नाय वेचें ना, तीं तुमचें आयकुचीं नात. ल्हान आसतना तीं रडटात म्हूण पोसवांक काडलीं आनी तुयें तेमां करून रावलीं, आवय मागीर व्हरून दिता, ना दिना, राव तसो. हे भाशेन देख शिकूंक जाय. ही तर देख आतां पडना जाल्यार ती मागीर केन्नाच मेळची ना. आतांचे आवय बापूय आपूण नात म्हूण तांकां जाय ती वस्तू हाडून दिता. तांकां दिसता जितल्यो आमी वस्तू दिता भुरग्याक, भुरगें आमकां बरें करतलें. भुरग्यांक वस्तूचो मोग लागता, तुमचो लागना. आवय कितली शिस्तीची जावं ही भुरगीं मागीर उगडास करतात. आवय शिस्तीची जाली देखून हांव शिस्तीचो जाला. आवयन म्हाका बरी देख दिली देखून ल्हानूच आसतना हांव भावार्थान वाडला. आवयन म्हाका बरें मार्गदर्शन दिलें देखून हांवूय देखीवंत मनीस जाला. हें आवय बापायक लागून. आनी ते पासत कोणूय आवयन भिवोवचें न्हू भुरग्याक. आतांचें आवय बापूय भुरग्याची इश्टां कशीं, मित्रां कशीं, फ्रेंडशीप ओके, पूण तुजी जी अधिकार आहा भुरग्याचेर तो फ्रेंडशिपे ओदिशी विकूं नाका तांकां. तूं तुजो अधिकार विकी नाकाय. अधिकार विकलो जाल्यार आनी फकत इश्टां कशीं दवरलीं जाल्यार भुरगीं केन्नाच देख शिंकची नात. हें तें आज आंकवार मरी आमकां दाखयता. आनी हाची उदेशी संबंद वाडटात. आमी चिंतूंक फावना फकत भुरग्याक मारिनासतना आतां भुरग्याक मारूंक जायना, वो भुरग्याक सारकें करिनासतना आमी वाटयता जाल्यार बरे संबंद उरता. ना, चुकीचें. बरे संबंद तरी स्थापतलीं जाल्यार तांकां सारकीं करूंक जाय, निटायेर घालूंक जाय. तें सारकें वांकडें करता तें तांकां दाखोवंक जाय बरे भाशेन. युक्त वेळार युक्त उतरां वापरून आवय बापूय युक्त वेळार वांकडी उतरां वापरतात, वांकड्या वेळार न्ही वेळार युक्त उतरां दिवंक सोदतात. ना, त्या युक्त वेळार युक्त उतरां, युक्त वेळार नाका जाल्लीं उतरां उलोवंक जायना आनी नाका जाल्ल्या वेळार युक्त उतरां उलोवंक जायनात.
हें आवयन बापायन जाणा जावंक जाय. दुसरे सुवातेर आवयन बापायन आपल्या भुरग्यांक वयर काडटा आसतना कुंपारपण करूंक जायना. तुमी म्हणटले ओ आनी फादर कसलीं उतरां हांव जाता. कुंपारपण म्हणल्यार जेन्ना देखीक एक भुरगें मागता मामी हांव म्हज्या फ्रेंडांची पार्टी आहा ते पार्टेक वेता आनी मामी दिवची ना. आनीक ते मागीर डॅडी कडेन मागता. डॅडी म्हणटा तूं जाणाय तुजी मामी कसली तुजी देव तो तुजी मामी जो देव तुका दिता दिवचो ना तो. तुवें कितें केलें कुंपारपण केलें आपूण बरो जालो आनी आवयक वायट केली. आनी चेडूं म्हणटलें मामी वायट डॅडी बरो डॅडी धाडूंक सोदता मामी धाडिना. असल्यांक हांव कितें सांगता दोगांय एक निर्णय घेयात. घोव आनी बायल तुमचे मुखार तांचो रिक्वेस्ट आयलो भुरग्यांचो दोगांय तुमी बसात चिंतात धाडचें वो ना ताचें एसएससी आहा तें ताचें शिकोवप करूंक जाय. पार्टी जावन डिस्टर्ब जातलें हें शिकचें न्हय आनी कांय करचें ना. दोगांय म्हणटात आमी धाडचें ना. बरें तेणी माय सांगता आमी चिंतलां आमी तुका धाडचें ना. हें चेडून डॅडीची वेता. डॅडी हांव जाणा तूं हें ओय म्हणलां तिणें ना म्हणलां ओय म्हणटा मागीर तो हें कुंपारपण जालें. दोगांयनी म्हणूंक जाय ना आमी निर्णय घेतला तुका धाडिना जावं. असलें वागणूक फामिलींत आहा तेन्ना भुरगें देखीन वाडटलें. भुरगें जाणा आवय बापाय कडेन लाग मारूंक जायना. आवयक तरी पॉलिसी मारली ती दिता चेड्याक आनी चेडवान बापायक मारली तो दिता. असलें कुंपारपण कोत्ता तेन्ना ह्यो फामिल्यो फुडें वचूंक जायनात. कित्याक असलें भितर सरलां. हांगातावन तें सुरू जाता. जेजूक ल्हानूच आसतना ताणें सारको केलो आनी जेजूक देखीची गरज नासली पूण आवय बापूय कशी संवसारी आवय बापूय कशी जबाबदारीन ताका वाडयलो. बायग्योंत आग्नेलाच्या जिवितांत 9 जाण भुरगीं तीं दोग पाद्री पाद आग्नेल आनी मानुएलीन हो पाद्री मारिया सिफ्रोजा ताची आवय आनी मिंगेल आर्कांज ताचो बापूय. आनीक आग्नेल 11 वर्सांचो आसतना आनी ताचो भाव 4 वर्सांचो आसतना भयण 7 वर्सांची आसतना बापूय मेलो आनीक आनीक 2 वर्सांनी आवय मेली. ती अनाथ भुरगीं कशीं वाडलीं. मानुएलीन जो सेमिनारींत आसलो ताणें तांचो परामोस घेतलो कित्याक तांचो तिवूय आहलो तोय मेलो. हें उद्रूश बायगोंत आग्नेलाचे फामिलींत वो मान्यवंत आग्नेलाचे फामिलींत कित्याक आयलें. तो जाता आसतनाच अस्कोत जालो फामिलीन पूण ताका फामिलीन भावार्थाचे नदरेनूय वाडयलो आनी आंगलोटीनूय वाडयलो. दोनूय गरजेचें. आंगलोटीनूय वाडोवंक भुरग्याक आनी भावार्थाचेय नदरेन वाडोवपाक. आनी जें भावार्थाचें बी फामिलीन दिल्लें तें ताणें शेजारच्या भुरग्यांक दिलें आनी सगल्यांक दिलें. आनी ताची आवय तिका गमलें आपूण मरपाची आहा. ती सगल्या भुरग्यांक आपल्या कानप्याशी एकठांय कोत्ता आनी ताका म्हणटा पळय हांव आनीक थोड्याच वेळान सोंपतलीं तुमचो बापूय संपलो आनी हांव ना म्हणटूच दुखेस्त आवयचें पायनेल आसतलें थिंगा ते पायनेलाक बोट दाखयलें. कित्याक ही जाणा हीं भुरगीं अनाथ भुरगीं तिका होकोत दुखेस्त आवय तांची परामर्श करतली. ही तुमची आवय आज तान हांव मेल्या उपरांत ही तुमची आवय जातली. तिका सांगात तुमचें दूख कित्याक तुमकां आनी कोण ना सांगपाचें. आनी देखून पाद आग्नेलाच्या जिवितांत ताच्या कुवार्थांत दुखेश सायबिणीचें पाणें लागलेलें. थंय रातचो तो मागणें कोत्तालो आनी आपले भितुरले आटेविटे हे आवयक सांगतालो. कुडीची आवय ना पूण आत्मीक आवय दिली. आनी ते पासत तीं भुरगीं बरी भाशेन वाडलीं फामिलीन आनी बरी देख ताणें दिली. आनी पाद आग्नेलाक सदांच मोग फामिलींचो सांवड्डें आसतना एक फामिलीक गरज पडली. तांची लग्न जावपाक तांचे कडेन पयशे नात. आनी तुमी जाणात काजार जाता तेन्ना आमकां कितेंय तरी हातांत आंकडो आसत म्हळ्यार गरजेचें. आनी ताचे उद्देशीं कुशालकायेन भुरग्यांक कितलींय गरीब जावं लोक कितलोय गरीब जावं ती रीण काडटात आनी म्हणटात काजाराचें रीण फेस्ताचें रीण आनी घोराचें रीण ही केन्नाच उरोनात. देव ती फारीक कोत्ता कशीय भाशेन ती फारीक कोत्ता. आनी ते पासत ही आवय बापूय ताचेशी आयलीं तेन्ना
ताचे फॅमिलीक पर्यंत लॉस पयशे नान काजार करूंक. पाद आग्नेलान आपल्या बाराबरच्यां कडेन कितें तरी मागून तांकां एक देणगी दिली आनी सांगलें ह्या पयशांनी तुमच्या दुयेचें लग्न करात. ताचो मोग फामिली सोबें कित्याक असले फामिलीन तो वाडलोलो. एकामेकाचो हुस्को धरून, एकामेकाक समजूंक, एकामेकाक बोगसून, एकामेकाचें मानून घेवंक तो वाडलोलो. हेच भाशेन तो दाखयता एक पोरजोळीत देख दुसऱ्यांकूय. फामिलींत कसली गरज आहा विचारच्या आदीं लागून आमी तरी शेजारचे फामिलीक पावता जाल्यार आमच्या फामिलींची तत्वां मूल्यां आमी तेय फामिलीन घालता. हें तें आयचो विशय जो आमकां आपयता फामिलींचेर न्याय. मोगाळ बामणिंदो, आमच्या जिवितांत फामील पयले सुवातेर येता. आयज काल आमच्यो फामिल्यो सारक्यो धाकटुल्यो जाल्यात आनी घोव बायल आनी भुरगींच एरांक सासूमांयक शापायक शामांयक तितलीं बोगलेक घेनात. असलें कितें भितर सरलां आतां. आनी आमीच जाल्यार पुरो आमी बरे भाशेन जियेता. ती मागीर कोण ती आमकां उगडास लेगून ना होको तांची बाटां बेसां जाय, तांचें भांगार शिंगार जाय तेच ना ती फामील ना जाल्यार ती कोण न्हय, ती भायर आयलोली. आनी मागीर मेला ते दीस फोंडाचेर मागीर व्हडलीं फुलां बुलां घालूंक व्हडलें बँड लावन मरण करतात. पूण घरांत आसतना ओवडावन मारल्यात. असले गोतीर आमच्यो फामिल्यो बायल. आनी ते पासत तो आयज विशय विंचून काडला तो उगडास करूंक आमच्यो फामिल्यो गोट करूंक. आमचे संबंद घोव बायले मदें संबंद, घोवा मदें बायले मदें आनी भुरग्यां मदें संबंद, भुरग्यां मदें आनी घोव बायले मदें संबंद, घोव बायले मदें भुरग्यां मदें आनी दुसरीं शापाय शामाय आनी सासूमाय जियेतात तांचे मदें संबंद. हे संबंद आनी घोव बायलांचे संबंद हो कोण केन्ना जातले मागण्यांतल्यान जातले. आवय बापूय जेजूचो ताका देव मंदिरांत घेवन गेली बाबार्थानूच. हांव घोव बायलांक सांगता तुमच्या कुळांनी तुमी गेली म्हणटूच एकामेकाचेर मागणें करात आनी बाराबर एकामेकाचे हात धरून मागणें करात. ह्या मागण्यांचो फोड इतलो गरजेचो आनी ओकोण की भुरगीं नकोत आवय बापूय मागणें करता पूण तांकां आपशींच लारां कशीं ह्या घोव बायलांच्या रुमांतलीं भायर सोदतात. वायब्स, पॉजिटीव वायब्स ऑफ ग्रेस एंड प्रेयर ह्या भुरग्यांक आपशींच गमता माय बाय भितर मागणें करतात. तांकां कोणें सांगूंक ना, ताणें मागीर पायक पळोवंक ना, ही मागणें करतात. ते पासत आमचीं कुटुंबां ओकोंड उरतलीं हें घोव बायलेचें मागणें निर्बेल गरजेचें. जितलें हें मागणें खोल आहा तितलें मागीर हीं भुरगीं मागण्यांच्या धर्मान वाडटात. हें मागणें ना जाल्यार दुसरी मागणें. हें मागणें मागीर फामिलीचें मागणें आहा तें दुसरें मागणें. आमी फामिलीचें मागणें करता दुसरें मागणें करना ना. घोव बायलांचें मागणें पयलें येता, मागीर कुटुंबाचें मागणें येता, मागीर खासगी मागणें येता तेंवूय गरजेचें. आनी मागीर चवथे सुवातेर समुदायाचें मागणें. ही गरजेन करता तें समुदाय, आख्खो समुदाय जावं फामील पवित्र सभेची फामील एकठांय जाता. आनी ते पासत आमच्यो फामिल्यो पवित्र जातल्यो, आमच्यो फामिल्यो कोण जातल्यो, आमचे फामिलीन तर मुल्यां आसतलीं मान्यवंत आग्नेलाचे फामिली भाशेन जाल्यार ही फामील आमी मागण्यांत गोट ओकोण करूंक गरज. तर हो जेजू जो कुटुंबांत जल्मलो, कुटुंबांत वाडलो, कुटुंबाचें पवित्रपण ताणें सांबाळलें, तो आतां आल्तारार येतलो. आल्तारार उंड्या सोऱ्याच्या रुपान देंवतलो. तुयंतान आमच्या काळजांनी, आमच्या मनांनी, आमच्या ओतम्यांत, आमचे कुडींत तो रीग घेतलो. ह्याच जेजूक आमचें काळीज उक्तें करुया, आमचे कुटुंबाचे प्रश्न घालुया, आमचें ठाव ठिव जातात तें घालुया आनी आमची समजिकाय ना तसले संबंद घालुया. आनी हे सगळे संबंद गोट कर म्हूण ताचे आनी बापा मदें संबंद आसात तसले कर म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागून घेवया. आमी सगळीं उबी रावया. आनी मोगाळ भाव-भयणीनो, आमचीं तेसावां हे वेळार देवा म्हऱ्यांत आमी सगळीं उबारुया. दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जातलो कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक
आमकां गोटाय दी बापा. सासणीक मोगान एक जाल्या गो बायलेच्या सांगाती जिविताचेर आशिर्वाद घाल आनी परोम संस्काराच्या बोलान लोग्नीक जिविताची वाट चलूंक तांकां कुरपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. पवित्र आनी उजवाडीत करूं आमकां गोटाय दी बापा. आयज आवय बापूय निस्वार्थी मोगान आपल्या भुरग्यां पासत जायते त्याग कोत्तात. ह्या तेंच्या निस्वार्थी मोगाचेर उपपोट आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूं आमकां गोटाय दी बापा. बोगसणेन आसून आयज कितलेच गोराबे तुटून पडल्यात. सगल्या गोराब्यांनी बोगसणें दिवपाचें आनी घेवपाचें मन निर्माण कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूं आमकां गोटाय दी बापा. सगल्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक खरो मान दिवंक तांकां कालती रावून तांच्या कोश्टा त्यागाची बरीं फळां तांकां सदांच चाकूंक दिवंक तांच्या जिवितान खरो संतोश दिवं म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूं आमकां गोटाय दी बापा. सोर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार घातलेलीं इंतेसांवां तूं स्विकार कर आनी आमच्या काळजां मनांत आसात तीं आनी आमच्या कुटुंबांनी आमी कितें भोगतां तिवूय तुजे मुखार मांडटा. आमकां तुजी कृपा दी आनी आमचीं कुटुंबां ओकोण कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सगळीं उबी रावया. भयणीनो आनी बाबानो, आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समूळ मागात. आपल्या मनाखातीर आमच्या जाणटे पवित्र सविस्फोर मान केलो. बापा, शांतीचें आनी एकवटाचें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी आमचीं कुटुंबां तुजे कृपेन आनी शांतीन बोर म्हूण आमी तुजे लागीं हात जोडून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक पावता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशांनी करून फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर कान्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्ता, तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश मरोवन सोंसले.
आनी मोरणांचेर जोयत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून आतां देवदूतांनी समेज भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थाळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देडी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोरदूतांक दिवन म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोरदूतांक दिवन म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूड पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगल्या यादनिकी आनी मोठफाशी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. आमचे कुटुंबाचे बांगडे जे आमच्या आदी अंतरल्यात करिताचे दिसा तांचे खातीर मागुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मुरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दोर दोतां आनी सोल खाली तुका मानवल्यान तें सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमांक गावंक आमकां फावो कर. तेच तुज्या पुता जेजू वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगळीं हात जोडून धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालनीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसकाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक वांटो घेवंक आमंत्रण दिलोली आमी सगळीं सुभागी. जेजूक शिवूंक तुमी आसा थंय सुरूच रावची. आमची याज्ञीक भाव माद्री भयण्यो ब्रदर्स येवन तुमच्या जाग्यार तुमकां जेजू दितले. तुमच्या
जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया. आमचे कुटुंब ताका जाय तसले नाजरेच्या कुटुंबा भाशेन आमी जिवंक ताचेच लागीं गोठाय मागुया. उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, सोर्गींचो उंडो दिवन तुवें आमकां दादोशी केली. तो दिता ते गोठायेन ह्या जिविताच्या आल उपद्र्या मदें पवित्र कुटुंबाचे देखी प्रमाणे जिवन स्वर्गार तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केलाय तें इनाम जोडूंक आनी सासणांक तुज्या मोयमेवंत कुटुंबाचो सांगात बगूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. तुमकां पळोवन आमी खुशाल आनी ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना इश्टानो पाद्र अग्नेलाच्या मुजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर दोंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. आयज आमी केल्ले भशेन फादर सोकोर मेंडीस आमच्या शिवोलेचो पादविगार आपले पोरजे घेवन रोमार पाद्र अग्नेलाच्या पांयाशी आयिल्लो आसा. काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुजेर आनी तुज्या पोरजेचेर पाद्र अग्नेलाच्या मुजतीन जायतीं भेडसांवां घालची म्हणून आमची कालती मागणी. बरोच बरो आमचे मदीं आसा फादर लुईस आल्वारीस आपले पोरजेक वारकेचे पवित्र सभे घेवन रोमार आयिल्लो आसा. तुकाय फादर काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनी देवान पाद्र अग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या कुरपेन तुमकां बरूं आनी तुमच्या पोरजेचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची मागणी. बरोच बरो आमचो पिलाचो यादनीक फादर थॉमस गोन्साल्वीस काणगिणीचो पादविगार आपले पोरजे घेवन आयिल्लो आसा रोमारीक. फादर थॉमसा काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनी तुमी जी आयिल्लीं आसा ही रोमारी खाणागिणीची बाबा भयणां ह्या जाग्यार तुमी आसतना पाद्र अग्नेलाचो आशिर्वाद अणभवचो म्हणून आमची मागणी. बरोच बोर आमचे जायते दुसरे यादनीक भाव आसात तांकांय आमी स्वागत करता आनी पाद्र अग्नेलाच्या मुजतीन देवाचो आशिर्वाद तुमचेरूय मागता. बरोच बोर कारुनांचे कोपेल तुयेंतान रोमार आयिल्ले आसा. आमचो फादर नोएल घेवन आयिल्लो आसा. तुमकांय आमी स्वागत करता आनी पाद्र अग्नेलाच्या मुजतीन तुमचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. कांय कळोवन इश्टानो आमच्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिंगपाक आनी आकारणीच्या कामां खातीर आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत तुमच्यान कंट्रिब्युशन दिवंक जाता. पाद्र अग्नेलाच्या जिवितांत लागू जातल्यो वस्तूचो म्युजियम कोवेंदाच्या रुमान तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी दैनीक मनान ताचो अणभव तुमी घेवचो. आमचे नायट विजील फाल्यां ब्रेस्तारा दिसाक सांजचे 9:30 वरार सुरू जातलें आनी दुसरे दिसाक 5 वरांचेर सोंपतलें. जाता तितल्यांनी येवचें म्हूण आमची मागणी. नोव्हेंबराचे 18वेर शुक्रारा दिसाक सांजचे 4 वरांचे मीस आमी पिडेस्तां खातीर भेटयलां. त्या मिसार आमी सगल्यांक हाजीर आसुल्ल्यांक पवित्र तेलान मागतल्या. एक चोत्राई ह्या वर्साक पिडेस्तांचे पास आसचे नात. तुमच्या घरांनी कोणूय पिडेस्त आसल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमी तुमचे लागीं मागता. तशेंच त्या दिसाक 5:15 मीस आसचे ना. आमची कोंकणी बायबल डायरी 2023 टीव्ही क्रेक आसा. आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा थंय.
मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, ह्या पवित्र जाग्यार जायतो लोक येता, पाद्र आग्नेलाच्या पांयाशी येता आनी म्हज्या सेरमावान जायते फावटी हांव म्हणटा, पाद्र आग्नेल आपली भलायकी तितली बरी आसूंक ना, ताची भलायकी तो जीव आसतना तितली बरी आसूंक ना, पूण आयज हजारांचो हजार लोक येता भलायकीची भीक मागूंक. जिरूल भलायकी ताचे लागीं आसूंक ना, पूण जेजू आसलो आनी हो जेजू आसलो देखून आयज हजारांचे हजार लोकांक पिकोवणी दिता. आयज मारिया डायस आल्दोनचे अशें सांगूंक लायता, म्हज्या 21 वर्साचे पुताक 2015 वर्साक आर्थरायटीस पिडा जाल्ली. 7 वर्सां ताका ही पिडा आसली. ओतुंबरांत हे वर्साक तो सामको चड बरो ना जालो. हांवें मानिवंत आग्नेलाक लागीं मागणें केलें, ताका तुजे फेस्ता पयलो बरो कर म्हूण, आनी तो बरो जाल्यार हांव सगल्यांक कोडीत करतली म्हूण. मानिवंत आग्नेलान म्हजे मागणें आयकलें आनी आतां तो सामको बरो आसा. हांव मानिवंत आग्नेलाक दिन वाचता आनी बेगीनूच साताचो मान फावो जाल्यार पुरो म्हणून मागता. होय मोगाच्या इश्टांनो, आवयन केलेले मागणें, भावार्थान केलेले मागणें देव जिरूल आयकता. आयज तूंय आयलोलो आसा तुजी इंतेसावां घेवन, तुजी मागणी घेवन, तुजे प्रश्न घेवन, तुजी दुयेंसां घेवन. आयज तूंय आयलोलो आसा, तुज्या कुटुंबांत शांती शिपडलेली आसा, झगडीं झुजां जातात देखून. इश्टांनो, आमचो भावार्थ जागोवया, कित्याक भावार्थान केलेले मागणें देव जिरूल आयकता. तर हे वेळार होच भावार्थ आमचो जागोवया आनी सगळीं उबी रावया आनी मानिवंत आग्नेलाच्या ह्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल, तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. तुमची कुटुंबां ओकोण करूंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा.